सो आज चोईल जाल्यार तुमी आज टुरिजमाचे डिमांड आसतले आनी एज युजल आमगे टुरिजम इज मोर अबाउट इव्हेंट्स, नॉट अबाउट इनकमिंग, इज ऑल अबाउट आउटगोईंग. पयशे मोडपाचे इव्हेंट आनी हितून इनकमिंग काय ना. सो वी विल ट्राय टू टॉक टू द गव्हर्मेंट टुडे अँड कॉर्नर देम ऑफ वॉट इज देअर प्लॅन टू ब्रिंग इन रेव्हेन्यू रिसिट्स अँड अकाउंटेबिलिटी फॉर द लास्ट 2 years ऑफ दीस सरकार आमचे असेंब्ली आहे. 2 वर्सान टुरिजमान किती रेव्हेन्यू रिसिट्स जनरेट केले आणि नेक्स्ट 3 वर्सां किती करपा जाय गोंयांत आनी हे किती कोतले रेव्हेन्यू रिसिट्स जनरेट करपाक. म्हणजे तुम किती कोतले गोंयांत ताकी लोक येवपाक आनी लोक स्पेशली ते इव्हेंटा येवपाक या लोक ते चोवपाक येवपाक ताकी गोवा बिकम्स अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. सो 2-3 वस्तू मोठी आहे त्यो मांडलो आहे आमी. सो दॅट वील सी वील पुट इट अक्रॉस टू दीस गव्हर्मेंट. कित्याक आज तुम चोयल जाल्यार कोण नवे टर्म येयलो मिनी बर्गर मॅकडॉनल्ड्स मिनी बर्गर म्हणपा लागले. आतां हे मिनी सनबर्न म्हणपा लागले. सो हे हुंय कितें तें गोंयताय कळ्ळां. नगेट्स जाय आनी कितें मागीर असो करीत नगेट्स सनबर्न मदीं. एड्युकेशना कोण गेलो ना, एनईपी इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे घालपा जाय हे कोण गेलो ना. पूण भुरग्यांक शिकय नासतना मिनी बर्गर मिनी सनबर्न करून आनी हें करपा जाय. सनबर्न मागताय, मिनी सनबर्न मागताय. नोव्हेंबर आसून एक्सपोजिशन इट्स सच अ बिग इव्हेंट. इट इज फॉर एव्हरीबडी क्रॉस कम्युनिटीज. 10 वर्सांनी जर तरी असले आमकां एक्सपोजिशन जाता आतां तूं सनबर्न मागता डिसेंबरा म्हयन्यात मिनी सनबर्न म्हणटा. आय मीन आय थिंक समवेअर समथींग इज रॉंग न्हू. खूंय काय सुटलेशे काय तकलेन सारकें नाय. समथींग इज रॉंग. कित्याक मिनी सनबर्न डिसेंबरा म्हयना इट्स सच अ बिग ओकेजन. तूं थिंक त्या टायमार तें मागता गरज ना न्ही. ऑल दीस मिक्सचर करपाक गरज ना. कोणाक मान्य जाता कोणाक मान्य जायना. I think somewhere something is wrong with all of these people. Something has to be done. टुरिझम डिमांड आणि मेन टुरिझमाचा आता टुरिझम बिल त्याचे डिस्कस असते. टुरिझम बिल डिस्कस कोतले बट टुरिझम बिल फ्लोराचे घालपा नाय. इट विल नॉट बी टेबल्ड दिस टायम म्हणून सांगला. सीएमान क्लियर सांगल्या इट इज नॉट गोइंग टू बी टेबल्ड. येस वी विल डिस्कस द बिल अँड अंडरस्टँड वॉट ही इज देअर इन हिज माइंड अबाउट दिस बिल. कित्याक भरपूर फ्लॉज आहा. I already एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स आणि ऑब्जेक्शन्स अँड सजेशन्स घायलो आहे. तेच TTAGनी घायलो आहे. सो दिस बिल इज मोर ऑफ मनोहर पर्रीकर, लेट मनोहर पर्रीकरान कित्याक बिल हें ते भाशेन केल्लें. इट इज टू मेक इनवॉल्वमेंट जावं ते TTAG जावं स्टेक होल्डर्स जावं सगळें इनवॉल्वमेंट करपाक. पूण हे बिलां सगळ्यांक भायर दवरले आनी फकत डिपार्टमेंटू आहा म्हणजे हुकुमशाही जाल्ल्या भाशेन हें केल्लें. सो आय थिंक दीस बिल इज अ बिग फेलियर. It cannot be presented the way it is, and this bill has been outright rejected by across all stakeholders and you can say all the communities across. So this has been outright rejected. We have to sit down and formulate a new bill on the thought process of late Sri Manohar Parrikar. Time wrong रे. This is wrong time. और देवागे टाइम 10 वर्सांनी एक्सपोजिशन जाता. नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी काबार जातली एक्सपोजिशन. आय थिंक दीस इज तो देवागे टाइम. पण आनी देव म्हणटाय ते मानता जाल्यार सगळ्यांकू मानताय न्ही. आमी हुंय देवडा जाल्यार आमी मान भागयताय. सो इट इज रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्ट सगळ्यांकू आहा. सो आय थिंक ही हेज समवेअर हुंय चुकलो तो. ही हेज टू स्टडी वेल अँड कम बिकॉज त्या टायमार ते करपा जायना. इट वील फॉल इन द रॉंग डायरेक्शन.